नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by IIHM Kolkata and Nuve Goa. Admissions open. जम्मू काश्मीरात पहलगामात आतंकी हल्लो. 28 हिंदू टुरिस्ट दादल्यांक वेचून मारले. घरमंत्री शाह पहलगामात पाकिस्तानाचो हात. रिस्पॉन्साविशीं प्रधानमंत्र्याची उचेली CCS बुसका. पन्नासेक गोंयकार टुरिस्ट पहलगामात. सगळे सेफ. रेस्क्यू करून श्रीनगरात. टुरिस्ट स्टेट गोंयांतय अलर्ट. मुख्यमंत्र्याच्यो वाडदिसाच्यो कार्यावळी रद्द. टॅक्सीवाल्याच्या किजिलांचेर कॅबिनेटात चर्चा. टुरिस्ट गाडयेंत आसतना दादागिरी खपोवन घेवचे ना. सगळ्यांनी एग्रिगेटरा सकयल येवचे. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. बेकायदेशीर आनी LED फिशिंग करतल्यांचेर नजर. कंट्रोल करूंक ड्रोन सर्व्हिलन्स. नुस्तेमार मंत्री म्हणटा सध्या प्रायोगिक. पारंपारीक नुस्तेमारांक एक्शनीची आशा. प्रवाहाची बंगळुरांतली बसका कर्नाटकान केली हायजॅक. गोंयच्या तिगां आड कर्नाटकाचे 30 अधिकारी. कळसा बंडोराच्या जॉयंट इन्स्पेक्शनाक हरकत. मंत्री म्हणटा कर्मां लिपयतात. आउटडोर एडवर्टाइजमेंट बिल सरकारान विचार करिनासतना हाडला. वावर काढला. होर्डिंग ही एंटरटेनमेंट कशी जावंक शकता. सभाघर समितीत बिलाक विरोध. कोंकण रेल्वेचो PI सुनील गुडलर मीट ट्रेडराकडच्यान लाच घेतले केशींत सस्पेंड. गुडलर आनी हवालदाराक 7 दीस पुलीस कस्टडी. ACB करता फुडली चौकशी. जम्मू काश्मीराच्या पहलगामात टुरिस्टांचेर आतंकी हल्ल्यांत 28 हिंदू दादल्यांक सोदून मारले. ID कार्डां पळोवन वेचून मारल्यात. तातूंत सरकारी अधिकारी. थंयचे गोंयकार टुरिस्ट सेफ श्रीनगरांत. घरमंत्री शाहान पहलगामात वचून परिस्थिती पळयली. सांजे प्रधानमंत्र्याची रिस्पॉन्सा विशीं उचेली CCS बसका जाता. गोंयांतय अलर्ट. मुख्यमंत्र्याच्यो वाडदिसाच्यो कार्यावळी रद्द. जम्मू काश्मीराच्या पहलगाम वाठारात पर्यटकांचेर आतंकी हल्लो. 28 पर्यटकांक मारिल्ल्याची खबर. हिंदूंक टार्गेट करून खंय शूट केले. प्रधानमंत्री मोदीन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. काय गोंयकारूय त्या वाठारात भोंवपाक गेल्ले. एका ट्रॅव्हलरान 28 जाणांची टीम व्हेल्ली. ते थंय आसतना खंय फायरिंग जाली. तांच्यांनी गुळयांचो आवाजूय आयकलो. हॉटेलात दवरून मागीर खंय रेस्क्यू केले. सगळे जाण सेफ. पहलगाम भोंवपाक गेल्ली. आमी गोंयच्यान आयिल्ली पळय थंय रावली आनी काल ट्रॅव्हल बगान आमकां पहलगाम भोंवपाक व्हेल्ले. आमी ABC आरू बेताब आनी चंदनवारी पळयल्ले आनी आमचो नेक्स्ट प्लॅन आसलो बैसरण वचपाचो. आमी सकयल लंच करताली जाल्यार म्हणल्यार आमकां फायरिंगाचो आवाज आयलो वयल्यान आनी इंजर्ड लोक वयल्यान सकयल धांवतात ते दिसले. सो धांवपळ जाली आनी आमकां थंयच्यान लोकल्सांनी आनी अमित आमचो ट्रॅव्हल बग गायड आसा तेणे रेस्क्यू केले आनी आमकां वयले भायर आनी आमी सेफली श्रीनगर पावली ट्रॅव्हल बगाक. सो हांवें तांकां सांगलें मागीर तेंच्यांनी तें कॉर्डिनेट करून थोडे लोकल्सांक सांगलें, पुलिसांक सांगलें आनी मागीर आर्मीक सांगून आमकां हॉटेलांतल्यान तेंच्यांनी भायर रेस्क्यू केलो आनी वीथ आर्मी प्रोटेक्शन पुलीस आनी लोकलांनी आमकां खूब हेल्प केली. लोकलांनी हेल्प करून आमकां सुशेगाद गाडये कडेन व्हेले. गाडयेन आमकां फूल एस्कॉर्ट करून गाडयेन व्हेले. गाडयेंतल्यान मागीर आमकां वीथ प्रोटेक्शन आमकां थंयच्यान आमी तांकां हाडून श्रीनगर दवरलें. आतां सगळें श्रीनगर आसा आनी एवरीवन इज सेफ. टोटल 26 जाण म्हज्या ग्रुपान आसा. अशें 11:30 म्हटल्यार ते पहलगाम पावले वयर. बट तेन्ना असो काय बोवाळ नाशिल्लो. सगळें सायलंट आशिल्ले आनी ट्युरिस्टूय तेन्ना मातशें कमी आशिल्ले. म्हणजे आमी मातशें बेगीन पावले थंयसर. कित्याक जर्नी आहा ती थंयसर अरावंड 45 मिनिट्स घोड्यान वयचें पडटा आनी फूल डेन्स फॉरेस्ट आनी सामको एडवेंचरस रोड कसो. आनी जेन्ना आमी पावले तेन्ना थंय काय आवाज नाशिल्लो. पण जेन्ना आमी रिटर्न आयले पळय जेन्ना आमी सकयल पावतले 1:30 सुमार 1:30 1:15 तेन्ना आमी गाडयेन बसल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की थंय अशें इन्सिडंट जाला. एक्झॅक्ट आयडिया जावंक ना पण एकटो कोणाक तरी
गन शॉट केला म्हणून अशी आमकां आयडिया गावली. जे फायरींग जाला पळय थंयसर आमी अरावंड 1 hour सुमार रावले. सुरक्षेविशीं उंचेल्या पावड्यार बसका जाली. मजगतीं गोंयांत जावपाक आशिल्ले काजू फेस्ट फुडें धुकल्ले. मुख्यमंत्र्यान आपल्या वाडदिसाच्यो सगळ्यो कार्यावळी रद्द केल्यो. गोंयांत सुरक्षा वाडयतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. जम्मू आनी काश्मीरात जाल्ल्या भ्याड हल्ल्याचो निशेध करता आसतना जो धर्मावयल्यान विचारून तेंच्यांनी अशा पद्दतीत गोळीबार करप हे अत्यंत खेदजनक आसा. हांव तांचो गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन निशेध करता. पहलगाम जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या भ्याड हल्ल्या टेररिस्ट अटॅकाच्या खातीर फाल्यां आशिल्लो म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तान बर्थडे सेलिब्रेशनचे कार्यक्रम हांव सगळे रद्द करता. फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टी डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा म्हणजे मेडिकल कॅम्प साखळेत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले. आमी इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे जवळपास आत्ता थंयसर 3 कपल्स गोंयची आशिल्ली जी 15 मिनटां पयलीं भायर सरली. 26 लोक जे गोंयांतले जम्मू काश्मीरात आसात अडकले तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला. तांकां जाय ते सहकार्य करपाचो सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा. गोंय ही तशी कोस्टल स्टेट आसा आनी टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान 100% आमी सगळ्या जाणांक आमचे पुलीस डिपार्टमेंट हे सदोदीत अलर्ट आसता. बट जम्मू काश्मीरातल्या हल्ल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सेक्युरिटी जी आसा पळय ही टायटन केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार सगळ्यो टॅक्सी ॲपां सकयल हाडटलो. गोंयची कायदो सुवेवस्था आनी टॅक्सीवाल्यां विशीं मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत चर्चा जाली. मुख्यमंत्री म्हणटा टॅक्सीवाल्यांची किजेलां खपोवन घेवच्या ना. ट्युरिस्ट गाडयेंत आसतना टॅक्सीवाल्यांनी दादागिरी करची न्ही. विशय तडीक लावंक सरकाराचो यत्न चल्ला. सगळ्यांक एग्रिगेटरा सकयल हाडूंक ॲप बेज टॅक्सी जाय मुख्यमंत्री उलयला. गोंय सरकार पर्यटन अपग्रेडेशन करीत आसात. मात टॅक्सीवाल्यांचे वाद मिटोवंक सरकारा मुखार व्हडलें आव्हान तयार जालां. एके वटेन टॅक्सीवाले देमैज पयशे घेता म्हूण पर्यटक बोळ मारतात जाल्यार दुसरे वटेन टॅक्सीवाले आपूण एकमेकां वांगडा झगडटात. ह्या सगळ्याचो परिणाम मात पर्यटनाचेर जाता. विशय तडीक लावंक यत्न म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. कालची मिटींग ही स्पेसिफिकली गोंयांतली लॉ अँड ऑर्डर हाज्या रिलेटेड आनी विशेश करून टॅक्सीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीत जे टुरिस्टाचेर आनी टुरिस्ट टॅक्सी हाजेर जे वेगवेगळे टॅक्सीवाले वेगवेगळे इन्सिडंट्स क्रिएट करता ताजेर मिटींग आशिल्ली. हांवें स्ट्रिक्टली पुलिसाक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन्स आमी क्रिएट करपाक दिवचे ना आनी ट्युरिस्ट तरी आसतना गाडयेंत केन्नाच कदापि टॉलरेट करून घेवचे ना. त्या खातीर थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे टॅक्सी आनी टॅक्सी रिलेटेड वेगवेगळे इश्यूज आसा पळय न्ही हाजेर वी आर कमिंग विथ रिफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. वेगवेगळे म्हणजे मागीर तो टॅक्सी एवरीवन शूड कम ऑन द एग्रिगेटर्स किंवा जेका मिटर जो म्हणटात परत परत रिन्यू करचो पडटा हें पडटा. जर तेणी ॲप बेस्ड टॅक्सी घायलो जाल्यार मिटर आनी लावपाची गरजूच ना. ताका रिन्यूवल करपाची गरज ना. तेंच्या फायद्याचें आसा. बट दे शूड कम ऑन अ ॲप बेस्ड टॅक्सी. ताच्या खातीर थोड्या दिसाच्या भितर ही डिसिजन सरकार घेतले. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी आनी शिरीश कुंकळकार. गोंया भायले नुस्तेमार गोंयचे शिमेत येवन बेकायदेशीर नुस्तें मारतात. LED फिशींग करतात. तांकां कंट्रोल करूंक ड्रोन सर्विलन्स सुरू करता म्हणून नुस्तेमार मंत्री निळकंठ उलयला. आदीं 2 म्हयने खंय प्रायोगीक सर्विलन्स जातलें. सध्या एके कंपनीक कंत्राट दिलां. नुस्तेमारांक कितें तरी एक्शन जाता म्हणून आशा दिसता. बेकायदेशीर नुस्तें मारपाच्यो घडणुको घडल्यात. ताचेर आळो घालूंक नुस्तेमार खात्यान नवी उपाय येवजण हाडल्या. LED फिशिंगाचेरूय नदर दवरतले. परत येता आमी बोटी बिटी म्हणटा जाल्यो. आतां आमी न्यू IT म्हणजे ड्रोन ऑलरेडी 10 दीस जाले वर्किंग चालू आहा. आनी ते ड्रोन सामान्य 20 किलोमिटर कवर करता. इवन स्टाफ कितको आहा इंटेलिजन्स तितके काडटा. सो एक पायलट बेजीस 2 म्हयने आमी कॉन्ट्रॅक्टाक घेतले. दे आर वर्किंग ऑन दॅट. आफ्टर दीस कमिंग सिजन वील स्ट्रेट अवे ऑफिसान रडार आनी ड्रोन भायर तेजेर धरून. सो आतां LED लायटीचेर आतां ड्रोन ते सारके लायटीचे न्हू सगळे LED लायट आसूं मागीर दुसरे हे जाळां मोडटा बारीक इलिगल फिशींग बीन सगळे गोश्टी तेजेर येतल्यो. मजगती ह्या निर्णया उपरांत गोंयचे नुस्तेकार खोशी. फिशरी डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर तुमच्या ताब्यात आमचे सगळे हा धंदो आहा तेजेर एक्शन तुमी घेवचें म्हणून आनी लायटी ते बंद करचे म्हणून एलईडीचेर एक्शन घेवचें. हय पूण तेणें आमकां एक आश्वासन दिलां ड्रोन सिस्टम करता म्हणून 25 किलोमिटर ते कवर अप करतले पूण तिंचे ते सक्सेसफूल जावंक जाय आनी लायटी बंद जावंक जाल्यार आमचो धंदो चालू करूंक गावतलो आमकां. आतां आमकां सद्या मेंटेनन्स करपाक पयशे ना. इतले एलईडी लायटिंग चलता. एलईडी इतल्यो लायटी चलता, हाय स्पीड बोटी चलता, कर्नाटकाची बोटी तोडी येता, फिशींग करता. कितले फिशरमॅन बॉब मारून मारून कोण कांयच एक्शनूच घे. स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी आनी शिरीश कुंकळकार. म्हादय प्रवाहाची बंगळुरा चवथी बसका जाली. गोंयच्या 3 अधिकाऱ्यां आड कर्नाटकाची 30 अधिकाऱ्यांची टीम अख्खी बसका कर्नाटकान हायजॅक केली. कळसा बंडोराच्या जॉयंट इन्स्पेक्शनाक कर्नाटकाचो विरोध. महाराष्ट्राच्या वेर्डी धरणाक मात गोंयान तेंको दिलो. कर्म उक्ताडार येतली म्हणून खंय कर्नाटकाचो इन्स्पेक्शनाक विरोध. मंत्री सुभाष उलयला. म्हादय प्रवाहाची चौथी बसका बंगळुरात जाली. कळसा बंडोराचे जॉयंट इन्स्पेक्शन गोंयान मागिल्ले. मात प्रकरण कोर्टात असा सांगून कर्नाटकान इन्स्पेक्शनाक हरकत घेतली. महाराष्ट्राच्या विर्डी धरणाक गोंयान तेको दिलो. ताकाय कर्नाटकाचो विरोध. गोंय बंदारो पासून बांदतले जाल्यार प्रवाहाची परवानगी घेवची म्हणून कर्नाटकाची बसकेत मागणी. बसकेक गोंयचे 3 अधिकारी आशिल्ले. महाराष्ट्राचे 3 आशिल्ले जाल्यार कर्नाटकाचे मात 30 जाण आशिल्ले. पुराय बसका कर्नाटकानूच हायजॅक केली. WRD मंत्री सुभाष म्हणटा कर्नाटकान केल्ली कर्मां उक्ताडार येतली म्हणून जॉयंट इन्स्पेक्शनाक कर्नाटकाचो विरोध. कर्नाटकान पयलींय विरोध केलो आनी कालच्या मिटिंगेत ताणें विरोध केलो की मॅटर्स सबज्युडीस आनी त्यामुळे आमी तातूंत इंटरफियर जावचें न्ही. कोणाक जाका भंय आसा तो विरोध करतली. ताका भंय आसा जाणें चूक केल्ली आसा तो त्या भंयान ते नाका म्हणटा. आमी ओपन आसात, आमकां प्रॉब्लेमूच ना. पूण आतां कितें करतले सर तुमी? पळय आतां ते कावन्सील जो आसा पळय न्ही, म्हणजे प्रवाह कमिटीचो कावन्सील जो कोण आसा पळय न्ही, तो कितें ओपिनियन तांकां दिता पळोवपाचें किंवा नाय मागीर सुप्रीम कोर्टाक अपील करपाचें. एक विर्डी डॅम आसा पळय न्ही, त्या विर्डी डॅमाक आमी मान्यता दिल्ली आसा. जो महाराष्ट्रान म्हणजे गोवा बॉर्डरीचेर येता ताका मान्यता दिल्ली आसा. आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना अशें. जगा भितर वचत थंय उदकाचे बॉडीज ह्यो आसात त्यो निर्माण जावंक जाय. आसात तेजे पेक्षा आनी परत निर्माण जावपाक जाय. कारण डेव्हलपमेंट जो आसा पळय न्ही हो केन्ना थांबूंक शकना. आमकां जो सांठो आसा तो आमी जर मस्तीपण केली ना आनी मिसयूज केलो ना जर जायत जाल्यार आमकां तो पुरो. मजगती पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकारान ताचेर प्रतिक्रिया उक्तायल्या. महाराष्ट्र सरकारान कसलेच परवाने न घेता पर्यावरणीय किंवा हेर परवाने जे आवश्यक असतात ते न घेतात महाराष्ट्रान हे कामकाज जे आसा 2006 सुरू केल्लें आनी त्याच्या उपरांत हे काम जे आसा ते जवळजवळ 70% कामकाज तेंच्यांनी ह्या धरणाचे पूर्ण केल्लेले आसा. संयुक्त पाहणी जी आसा ती जर जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर ह्या 3 म्हयन्याच्या कालखंडान जर जायत जाल्यार ते कर्नाटका खातीर म्हारग ठरतले आसा. तेंच्यांनी अंतिम निवाडो जो आसा तो दिवच्याच पयलीं तेंच्यांनी आपणाले कामकाज जे आसा हे पुराय केल्लेले आसा. भूमी अंतर्गत कालवे जे आसा किंवा भुयारी कालवे आसा हे कामकाज कर्नाटकान पूर्ण केल्लेले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लाचखोरीचे केशींत धरिल्लो कोंकण रेल्वे PI सुनील गुडलराक सस्पेंड केला. मुख्यमंत्री सांगता मीठ ट्रेडरा कडच्यान 25,000ची लाच घेतना ताका आनी कॉन्स्टेबल हुसेनाक धरिल्ले. दोगांकय 7 दीस पुलीस कस्टडी. ACB फुडली चौकशी करता. कर्नाटकातल्या मास हाडपी पुरवंदारा कडल्यान लाच घेतना ACBन कोकण रेल्वे पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलर आणि कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेनाक धरलो. दोगांकूय 7 दिसाची पुलीस कस्टडी. ACB चौकशी करता. मजगती गुडलराक निलंबित केलो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. सर्च सुरू आसा. सस्पेंड केला ताका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक.
आम्याच्या सिजनात नेट धरलो मार्केटात एंट्री मानकुराद हापूस पायरी पावले भायले आंबे सवाय गोंयचे म्हारग आंबो मार्केटात येवंक लागिल्ल्यान रेट ल्हव ल्हव देंवता अकस्मात पावसान आंब्याच्या पिकाक मार बसला म्हणून बाजारकार सांगतात मानकुराद डझनाक 1200 ते 1500 मानकुरादान आपल्या रेटीचें वजन अंदूय देंवोवना गोंयची मार्केटां आंब्याच्या वासान भरपाक लागल्यात रेट चड आसा मात हळूहळू देंवता पावसाक लागून पिकाचें लुकसाण जालां म्हूण बाजारकार सांगतात अजून तितले पण तांकां आसा रेट असो कमी जाला आतां रेट कमी जाल्या हय कमी जाला आनी देंवतली आं आनी देंवतली आनी थोडे मसाले देंवपाक शकता एक 5-7 तारीख सुद्दां देंवतलो अंदू आंबो मातसो कमी आसा मानकुरादाची रेट अंदू बरीच वाडलेली आसा अशी कमी अशी पीक कमी आसा आनी आतां सद्या जर 1000-1200 बोरा मध्ये 1000 रुपये डझन आसा मानकुरादा डिमांड बरो आसा तसो वेपार केन्ना ते जायना बरो वेपार आसता जे फाटले दिसान चड म्हारग आशिल्ले 5000-4000 डझन आशिल्ले आतां तुका 500 रुपया 800 रुपया 1000 रुपया 1500 डझन मेळटा खूब रेट डावन जाला आनी कितले तेंप पासून येता आनी तुका मे मेरेन मानकुराद आसा मे एंडींग पर्यंत पावस पडटा न्हू तेजे कितें इफेक्ट पावसा लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता हय जालें रे बाबा पूण बरी क्वॉलिटीची सवाय ना त्या आंध्राचे बेलगांवचे महाराष्ट्राचे ते सवाय सारकी आंबो आहा तो म्हारग प्युअर आंबो गोंयचो तशेंच FDA रुटीन चेक चालू आसात म्हूण बाजारकार सांगतात FDA बी तुमकां हें कोता आमकां एक आमी चेक करून सगळे चेक कोताय हय सगळे आमचे लायसन्स रेग्युलर येता चेक करपा येता एवरी ते येता थंय घरा कडेन येता हांगा येता चेक करता प्रॉब्लेम कांय ना आमचे गोंयचे आमचे फक्त तोंडान पिकयल्ले आसता आमकां तेजें सर्टिफिकेट आमकां एवरी इयर आमी पयशे भरता त्या प्रमाणे ते लायसनाक येता प्रुडंटा खातीर सावियो डायस गोवा आउटडोर एडवर्टायजमेंट बिल सरकारान विचार करिनासतना हाडला वावर काडला होर्डिंग ही एंटरटेनमेंट कशी जावंक शकता बिलाचेर परत विचार करचो हो कायदो सामान्य वेवसायीक आनी धंदेकारांक बांदतलो सभाघर समितींत बिलाक विरोध कायदो मोठ्या होर्डिंग्सां पुरतो आसल्यार खंय तेंको दितले मंत्री रोहन म्हणटात टुरिजम स्टेटीक असलो कायदो जाय बुधवारा जाल्ल्या सभाघर समितीचे बसकेत आउटडोर एडवर्टिजमेंट बिलाक विरोध जालो विचार करिनासतना हे बिल हाडला होर्डिंग्स एंटरटेनमेंटांत कशी सरकारान परतून विचार करचो म्हण आमदार विजय सरदेसाय उलयलो हे बिल विचार करनासतना सरकारान हाडला वावर काडला एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाक होल्डिंगां दिवप खंयचे कॅल्क्युलेशनान बसता सांग म्हाका तूं इज पुटींग अप अ होल्डिंग ऑर एडवर्टायझींग इज इट एंटरटेनमेंट आय थिंक देर वॉज युनॅनिमिटी ऑन दीस होल थिंग एंड इट वॉज डिसायडेड दॅट द गव्हर्मेंट हॅज टू डू अ रिथिंक बिलाक लागून सामान्य लोकांक खूप त्रास जातलो व्हडल्या होर्डिंगांचेर रेग्युलेशन घालता जाल्यार आमी तेको दिवंक तयार आसात आमदार कार्लूस सांगता आयज आमी दाखयलां की बिल कितकोन लोकांचे विरोधी आसा ते आनी कितकोन लोकांक त्रास जातले आनी दाखयले पासून 1 लाख म्हणल्यार 3 लाखाचे फायन पडलो लोकांचे बारीक म्हणसो पंक्चर काडटो तेका 3 लाखाचो फायन पडलो 500 रुपयाच्या बोर्डाक हायकोर्टी ऑर्डर कितें आशिल्ली होर्डिंग्स हे व्हडले बोर्ड्स येतात ते होर्डिंग्सा पासत ते हायकोर्टान कन्सर्न घेयल्लो आनी एक्शन घेवपाक लागले होर्डिंग्सा म्हणल्यार ते व्हडले बोर्ड्स ते जे तूं रेग्युलेट करता जाल्यार वी विल कॉपरेट विथ यू फॉर ब्रिंगींग प्रॉपर लेजिस्लेशन फॉर द होर्डिंग्स सजेशन आनी करेक्शनां सांगल्यात आमदार जीत उलयलो थोड्यो क्वेरीज आहा त्या आमी मेंबर्सांनी तांकां सजेस्ट केल्यात आनी परत मिटींग जातले रिवायज जातले सगळे आनी कितें करेक्शन करपा आनी कितें स्टेटी खातीर बरें ते प्रमाणे ते फायनल करतले जाल्यार कंट्रोल दवरपाक बिल गरजेचें पर्यटन राज्या खातीर असले बिल जाय मंत्री रोहन खंवटे सांगता एक बिल अशें जाय which will regulate, put things in perspective and ensure that if there is some people both ways जे कोण बारीक लोक जे डिपेंडंट आसा
need to be regulated. At the same time, these regulations will allow hoardings to be there where it is required. त्याला काढचे म्हणून. It is high time. We are a tourism state. So tourism state असतं we need certain things put together, regulated. Signages जावं, packages जावं, we need certain things to be addressed. And ताज्या खातीर bill येवप खूब important. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. गोंयच्या शेतकारांक कलमां वांटूंक शेतकी खात्याचो कोडार फार्मांत खासा उपक्रम. काजू, आंबे आनी पणसाच्यो वेगवेगळ्यो वरायटी कोडार फार्मांत रोयल्यात. शेतकारांक तांची रोपां दिवपाचो हेत शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो. कोडार फार्मांतल्यान रिपोर्ट. गोंयच्या शेतकीय खात्यान कोडार फार्मात शेतकऱ्यां खातीर खासा उपक्रम सुरू केला. फार्मात काजूच्या 30 ते 40 वरायटीची झाडां रोयल्यात. आंब्याच्या 31 वरायटींची झाडां आसात जाल्यार फणसाच्या 43 वरायटींची झाडां आसात. 70,000 स्क्वेअर मिटर प्लॉटाक आमी हांगा काजू लायल्या आनी आमचे कडेन सादारण ह्या 70 स्क्वेअर मिटर प्लॉटा भितर 14 वेरायटीच्यो काजू आसा. तेतून भितर ही जी पळय वेरायटी आसा ही नेत्रा जम्बो 1 म्हणटी, म्हळ्यार आमी तामिळनाडूच्यान ही हाडल्या वेरायटी आनी ह्या वेरायटीची बी आसा ती 13 ग्राम्साची एक बी, म्हळ्यार मोठी सायजाची बी ती. सादारण हो जॅकफ्रुटाचो प्लॉट आसा तो आमी 1.5 हेक्टर 1.5 हेक्टरचो प्लॉट आसा आनी ह्या प्लॉटाक आमी 38 वेरायटीज ऑफ जॅकफ्रूट आमी लायले कडेन आसा. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार थोडी वेरायटीज आसा त्यो 18 म्हयन्यांनी लागता, फ्लावरींग जाता आनी आमचे अंदूच्या वर्साक एक थोडे झाडांक फ्लावरींगय बी जाल्लें पूण ते आमी काडून उडयलें कित्याक तेजी ग्रोथ मातशी फ्लावरींग जर अलाव केलें जाल्यार ग्रोथ मातशी हें जाता, स्टंट जाता. सो हो प्लॉट आसा तो जॅकफ्रुटाचो. मँगोच्यो आमी सादारण 4.5 हेक्टर्स एरिया डेव्हलप केल्या, म्हणजे सादारण 45,000 स्क्वेअर मिटर आनी हेतून भितर आमी सगळ्योच टोटल 126 वेरायटीज ऑफ मँगो आमी हांगा प्लांट केले कडेन आसा. 126 वेरायटीज आसा. हेतून भितर 126 वेरायटी भितर 55 आमच्यो गोवन वेरायटीज. जशी हांवें म्हजी एफर्ट्स घालून डायरेक्टराचे गायडन्स आनी घेवन आमी हे फार्म डेव्हलप करूंक लागले. आता हे 2 वर्सां भितर आमी एक 126 मँगो वेरायटीज आमी हे कोडार फार्मा आमी रोयले. तेच भाशेन आमी मालकुराद आमचे फार्मा आमी रोयले, फुडले कलम करून आमी दितले आनी हे भाशेन आमकां शेतकारां लुकसाण आहा तें कमी जावपाक शकतलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कितले म्हयनेच बंद आशिल्ली सेंट कॅथेड्रलाची गोल्डन बेल थंयच्या भुरग्यांनी मेळून तात्पुरती सारकी केल्या. पोप भायर पडिल्ल्यान तशेंच ताच्या निमण्या संस्कारा दिसा बेल वाजोवपाचें बिशपाच्या सगळ्या इगर्जीक आनी कॉपेलांक सर्कुलर आसा. ASI कडेन हे बेली विशीं लेखी निवेदन दिवन शक्य तितली बेगीन ती सारकी करची म्हूण मागणी. ती वयर दिसता पळय तुमकां सेंट कॅथेड्रलाची गोल्डन बेल ती आतां ऑलमोस्ट 15 म्हयने मायज जाले ती चलना. सो आमी आमच्या इन्क्युजिटिवनेसाक लागून आमी वयर गेले पळय जाल्यार ताचो डोंग एक आहा बेलीचो वेट आहा 2000 प्लस त्या डोंगाचो वेट अरावंड 300 kg आहा. तो काडून सकयल दवरलेलो आसलो. ताका कोणी मस्ती केल्या मुद्दम केला ते आमकां एक दुबाव मारता. सो आमी कितें केलें आमच्या गांवचे लोक सगळे एकठांय जाले, एक 10-12 भुरगे आमचे यूथ आनी आमीच तो काडून परतून हात असो घातलो. एक दीस आयज जालो, फाल्यां एक दीस आनी पोपाचें फ्युनरल आहा त्या दिसा आमकां तो वाजोवंक जाय आनी जेन्ना न्यू पोप जाता तेन्ना आमकां वाजोवंक जाय. फक्त बिशप चर्च म्हणून फायदो ना. ती बेल म्हणटा ती गोल्डन बेलाक ताका एक हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आहा, हिस्टॉरिकल व्हॅल्यू आहा. ती 4 किलोमिटर फुडें वाजता. आमी ट्रायल मारल्या, चलता ती देवाच्या कृपेन थंयच चल्ल्या पुरो म्हणून मागता. आनी ASI मागता की तुमचें कितें करपाचें एस्टिमेशन तें मातशें बेगीन करा, चॅक करा आनी कितें ऑल्टरेशन आनी कितें घट करपाचें मातशें करा. सेंट कॅथेड्रलाच्या ह्या गोल्डन बेलीक इतिहासीक म्हत्व आसा. ह्या बेलीचें वजन 2000 किल मायज आसा. ही बेल वाजोवपाकूय म्हत्व आसा. 15 म्हयन्याक सावन खंय ही बेल बंद आशिल्ल्यान फादरान हे विशीं ASIक चीट बरयल्ली. मात आजून मेरेन ASI कडच्यान कांयच हालचाली जावंक नात. सेंट फ्रांसीस झेवियराची कूड भायर काडटना आनी परत भितर घालतना ही बेल वाजोवची पडटा. सप्टेंबर टील एप्रील ASIन कांयच केलेलें ना. हांवें परतून वासपूस केली तेन्ना कळलें की बाबा आहा तशेंच आहा, तेणी कांय केल्लें ना. सो हांवें आयज रिटर्न कंप्लेन इनवर्ट केली आनी जो ऑफिसराक कन्जर्वेशन एसिस्टंट आहा रेड्डी म्हणून ताका फोन मारलो आनी ताका विचारलें बाबा कितें केलां. तो म्हणालो इनवर्ट केला ती आपल्या डेस्कार पावतना आपण इन्स्पेक्शन करता आनी ताका एस्टिमेशन सगळें करचें पडटलें. सो म्हाका मग खंय तरी आमच्या ASIन सिरियसनस दाखोवचें कित्याक इट इज वर्ल्ड हेरिटेज सायट
तुमी अशें मोन्युमेंटाचें लोकांचे सेंटिमेंटाचे पर घेवचे न्हू आमी हे तुमकां फर्स्ट आनी लास्ट वॉर्निंग हेच्या पयलीं तुमी आमचे अशें रिस्टोरेशन करूंक शकना जाल्यार बरोवन दिया आनी तुमी ऑफिस सोडून वचा तुमी आमी हें करूंक शकता आमचें रिस्टोरेशन आनी आमचे हेरिटेज आमी सांबाळूंक शकता. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. हे न्यूज बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.